धर्मान जायते जाती असतात. एक जात असा गवळी समाज जे त्यांना म्हणजे आजपर्यंत उपेक्षित असतात, त्यांना हेचो दर्जो कांयच मेळोना आणि तेंचे जे उत्सव असतात दसरो झालो की तेंचे उत्सव चालू जातात आणि त्याच्याच पैकी कितें आसा ती चपय किंवा गजनृत्य. आज हेच गजनृत्य आणि चपय बेडशीवाळा भुपाल हांगासर आसा आणि जी आमची पारंपारीक संस्कृती आसा ती तेंच्यांनी जतन करून दवरलेली आसा. आमच्या बापायपासून आजच्या पंजापासून चालूच आमच्या उरला ते आयचे हे आमचेच पिढी कशें न्हू पयलीं पासून आमचे चालूच आसा ते. आनी पण आमचे वर्सान एक थोडे लोक वर्सान करता पण आमचे तिसरा 3 वर्सां एकदा अशें करपाचें आमचें अशें आसा आमचो ठराव. ते आमचे देवाचे कार्यक्रम हे गजे म्हटल्यार आमचे देवाचे कार्यक्रम चालू आसा. हे आमचे काय इतलो खर्च येता न्हू आनी कितें तरी येता खर्च आमचो पण कमीत कमी काय नाही 60-70 हजार रुपया खर्च येता. तो खर्च आमकां एकदम म्हाग बसता. म्हणजे आतांच्या आमचे कोण सर्वीस बिर्वीस तसली अशें कोण ना न्हू म्हणून आमकां ते म्हाग बसता. तेका खातीर आमची मागणी सरकार कडेन आमकां कितें तरी मदत करपाची. पण एक प्रामुख्यान सांगपा येता आमचे धनगर बांधवाचे भुरगे जे आसा सुशिक्षीत पिढी आसा ती आयज हे कला संस्कृती जोपासना करतात. पूण तेका जर आनी सरकाराच्या पाठबळ मेळ्ळें प्रोत्साहन मेळ्ळें तर तेका फार बरें गरजेचे बरें जातले सोयीस्कर जातले जेणे करून आमची जी कला जी आसा टिकून रावतली. आणि हितून जर आमचो असो उद्देश आसा सरकारा कडेन मागणी आसा आमची कित्याक जर हे कला शिकोवपाक आयज तरुण पिढीक आमचे जाणटे आहा ते पयलीं सादरीकरण करताले. सो आयज तरुण पिढीक जर सुशिक्षीत पिढीक जर हे करपाक जर आयज शिकोवपाक जाय जाल्यार कला संस्कृतीन एक स्कीम करची आणि जेणे करून तितूंतल्यान आमी शिक्षक किंवा अशें काही जे नेमू शकता. आणि हितून अशे प्रकारचे जाता की सांग आयज वाद्यां सुद्दां घेवपाक गेल्यार भरपूर कॉस्टली आसा. सो ती घेवपा खातीर सुद्दां शक्य जायना. सो हितून बाकीची पारंपारीक वाद्यां ह्या आसात आनीकूय वाद्यां आसा. आतां हे काही आर्टिफिशियल धोल हे भितर जाता पण पयलींच्या काळांत तशें नासलें. पयलींच्या काळांत पारंपारीक धोल आसले लाकडा पासून तयार केल्ले सगळे व्यवस्थितरित्या तेका कोणपो आसलो किंवा बाकीचे मुरळी आसली. सो हे पद्दतीचे तेका वाद्यां बी आसली. सो ते पैशा अभावी लोक आतां हाडूं शकना. सो एक मागणी आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन आणि आतांचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे सरान तांकां मागणी आसा तेंच्यांनी एक बरी स्कीम धनगर समाजा खातीर करची. आतां तशी बाबा बाकीच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा किंवा सोशल वेलफेअर धनगर समाजाची स्कीम आसा त्याच माध्यमांतल्यान आर्ट्स अँड कल्चरल डिपार्टमेंटान ही स्कीम करची आणि अशीच तेंच्यांनी जतनाय करची अशी सगळ्यांची मागणी आसा. स्टुडंट मिडिया खातीर बेडशीवाडा भुईपालच्यान महादेव जोशी.